काँग्रेस सरकाराक जे काम इतली वर्सां करूंक जावना ते काम भाजप सरकारान फक्त 4 वर्सांत पुराय केला। मोदी सरकार फक्त देशाचो प्रधानमंत्रीच न्हय तर भायल्या देशाबरोबर भारताचे नातें बरे विकसीत करपाक मोदी सरकारान वावर केला म्हण मंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयला। आरडीएक्स खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही जे केला पळय दुसऱ्या पक्षांनी खंयच्याच करूंक ना म्हणून टिका करतना कसली टिका करूं येता। टिका करीत टिका सोंपत ना पूण टिका करता ती वायट न्हू म्हणटा बरें आमकां आनी बरें जावपाक गावता। जेन्ना टिका येता पळय तेन्ना आमकां आनी बरें काम करपाक गावता। आमकां कळटा की अमके क्षेत्रांत टिका आहा म्हणून आमकां कळटा तुमी जेन्ना बरयता येता बाबा अमके क्षेत्रांत टिका आमची आहा म्हणून वायट काय ना। नंबर ऑफ इश्यूज those are not necessarily national issues or international issues. Elections are fought on local issues mostly. त्या टायमार विशय कितें जाताले ते म्हाका खबर ना इलेक्शना कडेन पूण आयच्या दिसा म्हणटा हांव म्हाजे दोनूय सीट येता नॉर्थ आनी सावथ पूण इलेक्शन जातालें पळय तेन्ना सिट्युएशन काय आसता तें म्हाका खबर ना। त्या 15 दिसांनी म्हयनाभर ते थारायता त्या विशय त्या टायमार करताले। 63 वर्सांनी ज्यांनी राष्ट्र चलयला पूण तेंची कामयाबी ना आनी आमी 4 वर्सांनी जे कितें केलां पळय ते दोनूय कंपेर करपाक जाय। आमी 4 वर्सांनी कितें केलां आनी तुमी 63 वर्सांनी कितें केलां त्या लोकांक उलोवपाक गावता। म्हणटकच प्रायम मिनिस्टर आमचो पयलीं उदाहरण घेवया फक्त भारताचोच प्रायम मिनिस्टर न्हू तो आख्ख्या अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लिडर हो मान्य जाला। आख्ख्या वर्ल्डाक भोंवून तेणें भासाभास केल्या। तो ट्रंपा कडेन म्हणूं नाका ट्रेझा मे म्हणूं नाका जर्मनी मर्कला कडेन म्हणूं नाका सगळ्या राष्ट्रांनी भोंवनात आनी भारतीय लोक जो आहा मूळ भारतीय लोक आहा पळय ते सगळ्या कडेन इंटरेक्शन केलां वर्ल्ड लिडरा कडेन इंटरेक्शन केलां आनी हाजरांनी एग्रीमेंट सायन केले जे भारताक उपयोगाचे पळय ते ट्रेड वाडयल्या इन्वेस्टमेंट वाडयला म्हणटकच हे भाशेन आमचो प्रायम मिनिस्टर इज अ शायनींग एग्जाम्पल।